नमस्कार टी टाइम बुलेटिन आणि उकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत दर्यो कायदेशीर करपा खातीर करता विचार। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचे विधानसभेंत आश्वासन। आमदार जीत आरोलकरान दर्यो कायदेशीर करपा संदर्भात मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवणी। फाटल्या 3 वर्सां प्रलंबीत आशिल्ले लाडली लक्ष्मी येवजणेचे अर्ज बेगीनूच करतले सेटल। मंत्री विश्वजीत राणेची जाप। अक्षरांचो फरक आशिल्ल्यान जायत्या जाणांक येवजणेचो मेळना लाभ। आमदार गोविंदान उप्रासिल्लो प्रस्न। कॅनांतल्यान बियर कशा पद्दतीन उपलब्ध करून मेळटली दिवपाक हे विशीं करतले विचार। सोऱ्यांच्यो काचेच्यो बाटल्यो दर्या देगेर हाडपाक बंदी घालची म्हूण मायकलान केल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्याची विधानसभेंत जाप। साळगांव रस्त्याचेर बुधवारा राती 2 दुचाकींचो जालो अपघात। दोगांक मरण जाल्यार 2 गंभीर जखमी। पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो। फुडलो तपास सुरू। एका आदेशा वरवीं दिवचलच्या मामलेदारान सांखळेच्या श्री दत्तवाडी देवळाची देवस्थान समिती केल्या निलंबीत। मामलेदाराचो निर्णय बेकायदो म्हूण देवस्थान समितीच्या आदल्या एटर्नी सयत हेर पदाधिकाऱ्यांचो आरोप। आनीक 2 खण ब्लॉक सुरू करपाक खण खात्यान दिल्या परवानगी। शिरगांव आनी कुडणेचो खण ब्लॉक बेगीनूच जातलो सुरू। खण खात्याची माहिती। आता खबरो विस्तारांत। सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांनी केल्ली मागणी विचारांत घेवन गोंयांत दर्यो कायदेशीर करपाचे दृश्टीन विचार करपाचे उतर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिले। हे विशीं मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान लक्षवेधी सुचोवणी मांडून विधानसभेत खासगी विधेयक मांडले। जितान दर्योचे विधेयक मांडले खरे, पूण मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार जिताच्या भुमिकेचेर मात नाखूश आशिल्ल्याचे दिसता। पळयात पुराय बातमी। तमिळनाडूत जावपी जल्लीकट्टूच्या धर्तरेचेर गोंयानूय धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हूण मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। तमिळनाडूत चलपी जल्लीकट्टूचेरूय कोर्टान बंदी घाल्ली, पूण तांचे विधानसभेत हे विशीं बिल पास करून कायदो केलो। कोर्टात तांणी तांची बाजू मांडून जल्लीकट्टू तांचे संस्कृतायेचो भाग आशिल्ल्याचें सिद्ध केल्लें। गोंयानूय धिरयो पिढ्यान पिढ्यो चलत आयल्या। हो खेळ आमचे संस्कृताये कडेन जोडिल्लो आसा। तेन्ना आमी गोंय विधानसभेत बिल पास केलें आनी कोर्टात आमची योग्य बाजू मांडली जाल्यार धिरयो कायदेशीर जावं येता म्हणून जितान युक्तिवाद केलो। जिताच्या उलोवपा उपरांत सत्ताधारी आमदार डिलायला लोबो, रुडॉल्फ फर्नांडीस, आंतोन वाज, आलेक्स रेजिनाल्डान जिताक तेंको दीत धिरयो कायदेशीर करपाची मागणी केली। सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांनी केल्ली मागणी विचारांत घेवन गोंयांत धिरयो कायदेशीर करपाचे दिश्टीन विचार करपाचे उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें। हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच गोवा गव्हर्मेंटाक की हे बिल हांवेंनूय बिल इंट्रोड्यूस केला आनी हांवें सर्क्युलेटूय केला सगळ्यांक। सो हे बिल लिगल म्हणजे एक्सेप्ट करचे आनी हे कायदो हाडचो। स्पीकर सर, हे कित्याक लागून हे आयज बुल फायट जे आतां जावंक ना, हे हरप्पन सिव्हिलायझेशन त्या टायमाचेर सुरू आहा, तेन्नाचेर स्टार्ट केला ते अजून पर्यंत चालू आहा। आनी हे आमचे कोस्टल बेल्टाक चडशे बुल फायट्स पारंपारीक प्रथा कशी चालू आहा। ह्यो स्पोर्ट्स कितलीशीच वर्सां पिढ्यान पिढ्या हे चालू आहा आनी हे केन्ना करतात। हांव म्हणना डेली करपाक जाय। हे ट्रेडिशनल आमचे विलेज फेस्टिवल्स असतात किंवा मे बी ते फेस्त आसो, पुजा आसो, बर्थडे आसो, हे तेच टायमाचेर ते पारंपारीक त्या टायमाचेर धिरयो लायत गेलेले आसात। म्हाका सगळ्यांच्यो भावना कळ्यो की हो ट्रेडिशनली स्पोर्ट्स कोस्टल बेल्टात खूब दोनूय म्हणजे 2 बैलाच्या मदीं झगडी लावपाचो ट्रेडिशनली चल्ला। बट गोंयांत पयलीं जातालो पीपल फॉर एनिमल लवर्स गॉन इनटू द कोर्ट आनी ताज्या उपरांत तो बॅन जालो। सो होम डिपार्टमेंटाक पुलिसाक स्ट्रिक्टली, कारण हायकोर्ट कंप्लिटली मॉनिटर करता। ओके, सगळ्यांच्यो भावना लक्षांत घेवन हांव लिगल कितें आहा पळय ताचो विचार करता आनी त्यानुसार विल सी कितें करपाक मेळटा तें पळयता। दुसरे वटेन विरोधी आमदारांनी जिताक तेंको दीत धिरयो कायदेशीर करपाची मागणी केली। पाड्याक डॉमेस्टीक एनिमल म्हणून दर्जो दिवन धिरयो कायदेशीर करूं येता। धिरयांच्या माध्यमांतल्यान वर्सा 500 कोटी रुपयांचो महसूल जोडी येता म्हणून वेन्झीन उलोवन दाखयलें। तशेंच स्पेनात बुल फायट कायदेशीर आसा। धिरयो हो गोंयचो पारंपारीक खेळ म्हणून समजून तो कायदेशीर करूं येता। धिरयांचो गोंयच्या संस्कृताये कडेन कसो संबंध आसा हाचो सोद घेवन सरकारान हें करून घेवपाक जाय।
धिऱ्यो कायदेशीर करपा खातीर एक्सपर्ट कमिटी काडची म्हणून विजयान मागणी केली. Dirio ban under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Speaker sir, गोंयची assembly पयली एक कलेक्ट करपाक जाय एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. कल्चरल एक मिनिट स्पीकर सर, हे म्हाका सोपूंक दी. कल्चरल सिग्निफिकन्स म्हळ्यार कितें? ही संस्कृतीक आधारीत कशें ताणें हरप्पन सिव्हिलायझेशनाची केस सांगला म्हळ्यार एन्शियंट ते तूं घे कशें घेता तें घे पूण एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. स्पीकर सर, पब्लीक आणि पॉलिटिकल कन्सेन्सस म्हळ्यार सुदीन ढवळीकाराक धरून भायर रस्त्याचेर कन्सेन्सस हाडप आणि लोकांक बरोबर घेवप हे गरजेचें. स्टेट गव्हर्नमेंटाचो हो इनिशिएटीव्ह आसपाक जाय स्पीकर सर. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन जो आन्सर दिला ही इज फर्म दॅट दीस कॅनॉट बी डन. हायकोर्ट इज मॉनिटरींग. सो हे बिल पळय सॉरी आमची बिल घातले आमी घातले बिल ऑन वेरियस अदर थिंग वेदर इट विल बी एडमिटेड whether there will be discussion in this house. Let Chief Minister first say that. नाला लॉ डिपार्टमेंटा धाडून वेट डिपार्टमेंटा धाडून एक्सपायर करप ही प्रथा जालेली आसा. सो चीफ मिनिस्टर बी व्हेरी क्लियर की व्हॉट इज द रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट. मांद्रेचो आमदार जितान धिऱ्यांचे विधेयक मांडले खरें, पूण मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार जिताच्या भुमिकेचेर मात नाखूश आशिल्ल्याचे दिसता. आयकात धिऱ्या संदर्भात सुदीनाचे मत. कॉलिंग अटेंशन आसा आमचो हो जो विशय आसा तो खूब वेगळो आसा. नंदी बैल हेका आमी दिवंक ना आनी खंयच्याय महादेवाच्या देवळांत भितर सरतात तेन्ना नंदीक हात लायल्या शिवाय आनी नमस्कार केल्या शिवाय आमी भितर सरना. आनी हे सेंटिमेंट संबंद हिंदू धर्मांत आमच्या संस्कृतींत आणि त्या खातीर हेचेर खूब विचार करपाक आनी तो विचार करून हेचेर डिसिजन घेवप. पण तुमच्याच आमदारान काढलं हे मग ताका प्रायवेट ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 3 वर्सां प्रलंबीत आशिल्ल्या लाडली लक्ष्मी येवजणेचे अर्ज बेगीनूच सेटल करतले हे विशीं बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दोश दिवचो न्हय. मंत्री ह्या नात्यान खात्याची पुराय जबाबदारकी आपली आसा अशी जाप बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. नांव आनी आडनावांत अक्षरांची फरक आशिल्ल्यान जायत्या जाणांक लाडली लक्ष्मी ह्या येवजणेचो लाव मेळना. हाका खात्याचे अधिकारी जबाबदार आसता म्हूण आमदार गोविंद गावडेचे विधानसभेन प्रस्न उपरासिल्लो. हे जे स्पेलिंग मिस्टेक किंवा स्पेलिंगाची तफावत आसा अशे जे एप्लिकंट्स जे आसात ते तुम्ही मुखार कन्सिडर करतले का ना हो पहिलो प्रश्न. सरकारान जायते रिलॅक्सेशन दिल्ले आसा. पयलीं आमी म्हणटाले विदिन अ स्पेसिफीक पिरियड अँड विदिन 6 months दॅट एप्लिकेशन हॅज टू बी टेकन. तेज्या नंतर कितें जालें की कितले लोक भायर पडले तेन्ना मुख्यमंत्रीन कॅबिनेटीक डिसिजन घेवन मागीर ते 1 वर्साचे केल्ले आसा. हे असले जेन्युइन जर केसीस आशिल्ले हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मेंबराक ते तुमी म्हाका धाडून दिया. हांव मागीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हांव ते धाडून दिता. आनी कित्याक जर आमी ह्या तरेची गोष्टी रिलॅक्सेशन इतले आमी ह्या स्किमीन दिल्ले आसा तर ते इफ वी आर एबल टू डू समथिंग आय डेफिनेटली पुट इट अप टू ऑनरेबल चीफ. ही जबाबदारी मंत्र्याची न्ही, ही जबाबदारी त्या खात्यांचे अधिकारी जे असतात त्यांची जबाबदारी. असं तेच जर तुम्ही जर इम्प्लिमेंट करता तुमची स्वतःची तकलीफ जर तुम्ही जर वापरपाना जर इज इट तो अधिकारी त्या पोझिशना खातीर किंवा न्याय दिवपा खातीर लायक आसा कितें. हांव मंत्री म्हणून हांवें शपथ घेतलेले आसा. म्हाजे अधिकारीचेर हांव ते कांयच आरोप घालूं शकना कारण म्हाजी जबाबदारी आसता. हांव उत्तर कितें दिवंक जाय विधानसभेन हांव मान्य गोविंद गावडेजीक दितलो. तेणी जो विशय मांडला तो विशय कितें जर वयर सकयल जाला तर म्हाजी जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी हांव पूर्णपणे पाळपाची हांव जबाबदारीन शपथ घेतलेली आसा. हांव आमच्या ऑफिसरांक घेवन कितें आहा तें उत्तर ह्याच सेशनान हांव इन रायटींग टेबल हावसचेर प्लेस करता. पूण हेजे फुडें वचोन जर श्री गोविंद गावडे कितें सजेशन करपाक जाय ते सजेशन मुख्यमंत्री कडेन पावोवपाचो कितें आमी तोडगा काडूं शकता काडपाक कांयच हरकत ना. म्हणजे डॉक्युमेंट कंप्लेंट नसल्या कारणान असल्यो बऱ्योचश्यो केसीस एकदा सगळे ऑफिसर्स काढून तश्योच फायल दवरता. ताका एक मिटींग आसा, ताका एक कमिटी आसा, ज्यो कमिटी आहा ती स्क्रुटनायज करून तेंच्यांनी केसीस सगळ्यो घेवपाक जाय. म्हणजे मिनिस्टराक सांगणें आहा की तेंच्यांनी सगळ्यो केसीस जितक्यो पेंडींग आहा पळय त्यो वन टायम सगळ्यो केसीस वांगडाच घेवन म्हणजे ह्या म्हयन्यात त्यो सगळ्यो क्लियर करून उदय सगळे जे पेंडिंग आहा कित्या खातीर आय विल टेक आउट फॉर लास्ट 3 years अँड आय फिनिश इट ऑफ. जे कितें डिले जाल्या 1 वर्साचे वयर बी कितले केसीस आहा त्यो सगळे केसीस आमी सरकारा कडेन आमी मुख्यमंत्री कडेन धाडून थ्रू प्रोसिजर आमी ह्या मिटिंगेन हांव पर्सनली घेवन तुका एक्झॅक्टली आंकडो कितलो आहा तो हांव तुका डिमांडाच्या वेळार आयजूच तुका सांगता.
दर्यादेग वाठारांतल्या दुकानां वरवीं पर्यटकांक काचेच्या बाटल्या बदला कॅन बियर दिवपाचे सुचोवणेचेर विचार करतले म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो दर्यादेगेर व्हरपाक बंदी केन्ना घालतले म्हूण आमदार मायकलान विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. गोंय सैमान नटला आणि होच गोंयचो सोबीत सैम आणि दर्यादेग वाठार पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंया येतात. मात आतां दर्यादेगेर वचत जाल्यार कांय दर्यादेग वाठारांनी सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो फोडून उडयल्यात आणि ह्यो कोवच्यो पर्यटकांच्या पांयाक लागून तांकां जखम जाता. तेन्ना दर्यादेगेर सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो व्हरपाक बंदी केन्ना घालतले म्हूण कलंगूटचो आमदार मायकल लोबन प्रश्न मांडिल्लो. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, युरी आलेमांव हांच्यांनी लेगीत हे विशीं विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. And when the couples go in the water, they go without the shoes, slippers, काय घालीन आसतना वयता ते. They like to feel the sand of Goa. आमची रेंव जी they want to feel that and they want to go and swim. Swimming करताना स्पीकर सर अशें जाल्ले आहा खूबशे accidents, broken glass bottles. Speaker sir, when I'm saying broken glass bottles, these are all beer bottles, whiskey bottles and other bottles which the tourists bring. They drink in the water, they break it over there. Prashna assist whether the Department of Tourism and also Home, Chief Minister Ingaha, will consider to ban glass bottles. प्रश्न हो extended producer responsibility, fines whether you will increase, and about your beach cleaning contract, whether any cases are there where they did not clean the beaches regarding to this glass bottle breakage. Because 9 कोटी रुपयाचो दृष्टी आणि 17 कोटी रुपयाचो नोयडाचो मनीस हो नवे कितें करता 17 कोटी लावपाक. एक मिनिट आणि तुवें तुजें जे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो केला तो एस्टिमेटेड कॉस्टा परत तो लो आहा. म्हणजे एस्टिमेटेड कॉस्टूच तुम्ही ब्लोट केलो काय कितें हो म्हाका प्रश्न येता. कित्याक रोहन खंवटो जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना तो म्हजे बरोबर आशिल्लो की ह्यो बीच क्लिनींग त्यो बायलांक दिवच्यो म्हणून तांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान तांणी एक कोलवेच्या बायलांनी तांणी करून क्लीन त्यो बऱ्यो दवरतल्यो म्हणून ते म्हणपी तो हांगा आशिल्लो. हे आतां नोयडाचो मोग कित्याक जालो आनी इतलो 17 कोटी पर इयर आनी 90 कोटीचो टेंडर कसो पावलो हे म्हाका जाय. दर्यादेग वाठारांतल्या सोऱ्याच्या दुकानां वरवीं काचेच्या बाटल्या बदला कॅनांतल्यान बियर कशा पद्दतीन उपलब्ध करून दिवपाक मेळटली हे विशीं विचार करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले. जाल्यार गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी देखरेख कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण उल्लंघन करप्यांक 5 ते 50 हजार रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो. भौशीक सुवातेर सोरो पिवन काचेच्यो बाटल्यो फोडपी लोकांचेर खर कारवाय जातली म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली. तशेंच दर्यादेगेर सोरो पिवचो न्हय म्हूण ह्या पर्यटन हंगामा पयलीं हिंदी आनी इंग्लीश ह्या 2 भासांनी सुचोवणे फलक लायतले म्हूण मंत्री खंवटेन सांगले. आमी खरें म्हणजे मॅक्झिमम वायन स्टोर्स जे आहा पळय न्ही ते परमिशन शेवटी एकदां सगळ्या लोकांचो इट इज अ बिझनस आनी तशें ह्या वायन स्टोर आनी बार बिझनसान जे गोंयकार आसात. पण तो म्हणटा तो एक गजाल बरी आहा की ग्लास बॉटल दिवं नाका म्हणटा. ग्लास बॉटल दिवं नाका जाल्यार दुसरो कॅनान जी बियर मेळटा ती. बट स्पीकर सर हांव हे एक्झामीन करता की बरेच जाण ते फक्त ग्लास बॉटलानूच बियरी पॅक करतात. ती तेजेर एक्झामीन करता आनी जर शक्य आसत जाल्यार निदान जे कोस्टल बेल्टाक जे आहा पळय न्ही वायन शॉप जाल्यार ताजो आमी विचार करता. मायकल लोबनचो विशय घेतला तो खूब म्हत्वाचो आसा, गंभीरूय आसा आनी सरकारान ताची दखलूय घेतिल्ली आसा. एक म्हणल्यार जेन्ना टुरिस्ट येता वी एक्सपेक्ट हिम टू एन्जॉय द स्टेट इन डिफरंट फॉर्म्स बट बी रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टायम. एक करता म्हणजे स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न घेतला बॅनिंगाचो डिरेक्टली जरी म्हज्या डिपार्टमेंटाक पडलो ना. वी आयडेंटिफाय दीस पर्टिक्युलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहोल एंड ड्रिंकिंग ऑफ ग्लास बॉटल्स ऑन बीचीस has been classified as a public nuisance under the Goa Registration of Tourist Trade Act 2001 and relevant provisions of the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001. आम्ही स्पीकर सर ऑर्डर जी काढली 13 जानेवारी 2025 पर अपडेट करून serial number 10 is very clear की activities such as consumption of liquor in open and breaking of glass bottles etc. in tourist places is identified as a public nuisance. आणि ताका स्पीकर सर anybody who is having this particular type of things either will be punishable with a fine of ₹5,000 up to 50,000. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. साळगांव रस्त्याचेर बुधवारा राती 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत माडेल तिवी वाठारांतलो 25 वर्साचो तरणाटो ओमकार कारापुरकर आनी करसवाडा वाठारांतलो 30 वर्साचो मोहम्मद फ्रेज ह्या दोगांकूय जाग्यारूच मरण आयलें. तशेंच दोग गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बुधवारा दनपारच्या वेळार दारगळे 2 खांब जंक्शनाचेर दुचाकी चलोवप्याक बशीवाहनां चिड्डून मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली. कांय वरां उपरांत साळगांव रस्त्याचेर 2 दुचाकींचो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत तिवी वाठारांतलो 25 वर्साचो तरणाटो ओमकार कारापुरकार आनी करसवाडा वाठारांतलो मूळ आसामचो 30 वर्साच्या मोहम्मद फ्रेज ह्या दोगांयकूय जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार दोग गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो आनी दोनूय कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडला. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. लायट्यो बी घालपाचें जो कन्सर्न आमची PI आसा पुलीस स्टेशन जावं ट्रॅफिक तें बरयतले तुमी नजरे हाडले ते प्रमाणे. आनी तुमी जे म्हणल्यार एक्सिडेंट वाडत एक्सिडेंट हे कोणाचे ड्रायव्हर काय रायडर हाजी मिस्टेकीन जाता. पण एज पर स्टॅटिस्टिक्स सद्या एक्सिडेंट ह्या पोरूंपेक्षा अंदू कमी आसा जे वाडले म्हणटा. एक्सिडेंट जाता राती हांगा जो एक्सिडेंट जाला तातूंत 2 जाण सोंपल्या. म्हणून तांणी जर स्वता सेल्फ डिसिप्लीन जावं प्रिकॉशन घेतली जाल्यार एक्सिडेंट एवॉयड जाता. आनी कदाचित हांगा स्पॉटार एक हेल्मेट बी मेळा जर तांणी घाल्लें. हेल्मेट हें व्हेरी इम्पॉर्टंट 2 व्हिलरान. तातूंत हेड इंजरी बाकीच्या इम्पॅक्ट जो आसा तो कमी जाता. वचपाक शकताले. आतां एक्झॅक्टली कितें रातचो काय विटनेस एक्झॅक्टली ना घाला काय तें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा सालिगांव पुलीस स्टेशन. सो आतां हांवूय ते स्पॉट पळोवपा आयिल्लो. सो म्हजे कलंगूट PI आनी सालिगांव जो पुलीस स्टेशन आसा ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां कितें कितें हांगा घालपाचें तें. फॉर एग्जाम्पल पळय कन्सर्न ऑथॉरिटी पळय म्हळ्यार सायनेजीस घाल आनी कितें. जर लायटी पेटना जाल्यार कन्सर्न आमी ऑथॉरिटी आसा ताज्या नदरेक हाडून दितले. गोमंतक TV खातीर स्नेहा होसोटीकर. एका आदेशा वरवीं दिवचलच्या मामलेदारान सांखळेच्या श्री संस्थान दत्तवाडी देवळाची देवस्थान समिती निलंबीत केल्या. दिवचलच्या मामलेदारांचो हो निर्णय बेकायदो आनी घटनेक धरून ना असो आरोप देवस्थान समितीच्या आदल्या एटर्नी सयत हेर पदाधिकाऱ्यांनी केला. देवस्थान समिती निलंबीत केल्ल्यान म्हयन्या पयलीं जाल्ल्या देवतांच्या मुर्ती वयल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाक आतां वेगळें मोडण मेळपाची शक्यताय वाडल्या. सांखळेच्या श्री संस्थान दत्तवाडी देवळांतल्यो देवतांच्यो पुरातन आनी किमती मुर्ती गायब प्रकरण सध्या न्याय प्रविश्ट आसा. ह्या प्रकरणा उपरांत राजेश धेपो हांणी देवस्थानाच्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिला. हे कारण फुडें करून देवालय प्रशासक आनी दिवचलच्या मामलेदारान पुराय समिती निलंबीत केल्या. मात दिवचलच्या मामलेदाराचो हो निर्णय बेकायदो आनी घटनेक धरून ना असो आरोप देवस्थान समितीच्या आदल्या एटर्नी सयत हेर पदाधिकाऱ्यांनी केला. मजगतीं मामलेदाराच्या निर्णया उपरांत देवस्थान समितीच्या हेर वांगड्यांनी राजिनामो दिलो. हे देवस्थान रेग्युलेशन खंयच देवस्थान रेग्युलेशनान मामलेदाराक अधिकार ना कमिटी सस्पेंड करपाची. फक्त मामलेदारा वयर रिकमेंडेशन करपी ऑथॉरिटी तो सरकाराक शिफारस करूंक शकता कर म्हणून. आनी गव्हर्नरच्या नांवार ती ऑर्डर येवपाक जाय. पूण गव्हर्नर गोंयांत नाशिल्लो. नवो गव्हर्नर शपथ घेवचे पयलीं मामलेदारान आपल्या अधिकारान ही कमिटी सस्पेंड केली आनी नवी एडवोक केली. रिजन ताणें दिलें की अध्यक्ष बाब राजीव धेपो रिजायन जाला आनी रिजायन जावन ताणें आमचेर आरोप केला. रिजायन जालो जाल्यार प्रोविजन आसा की अध्यक्षाच्या एबसेन्सान सबस्टिट्यूट अध्यक्ष चार्ज घेता तो 3 वर्सां कंटिन्यू करता. खंयच प्रोविजन ना की अध्यक्ष रिजायन जावन कमिटी रिजायन जावपाची. कमिटी ठराव कांय दिवंक ना. कमिटीक खबर ना. अचानक मामलेदार लेटर धाडटना आमकां सस्पेंड करता. आतां राजेश धेपा बद्दल आमचे अजिबात कसलेच वायट हे हेतून ना. कमिटीन आपल्याक न विचारता आपले सायनी घेतल्यो आनी धेप्याचें नांव इतलें गोंयभर जाल्लें आसा लोकांक अशें दिसूंक शकता की धेपो सांगता तें खरें आनी आमी सांगता तें फट. त्या खातीर तुमकां हांवें आपयलें. आमी मुर्ती उदकांत सोडपाची 18 तारखेक आमची मिटींग जाली. 18 तारखेच्या मिटिंगे उपरांत 24 मे आमी मुर्ती विसर्जन केल्यो. आमी ताका रिप्लाय दिला की तुका कायद्यान खंयचो अधिकार दिलो ना आमकां सस्पेंड करपाचो जाल्यार तुवें कितें केलें इलिगल केलां. आतां फुडें तूं कितें करता तें पळोवया. ह्या ऑर्डरीन खंयच प्रोविजन ना की खंयच्या प्रोविजनान ताणें सस्पेंड केलें. जशें ताणें सांगलें
देवस्थानच्या रुल्सान खंयच मामलेदाराक पावत ना सस्पेंड करपाक. हाचे कंप्लेंट जो एलेक्ट करता मामलेदार की प्रेसिडेंटान कंप्लेंट घाल्ली कमिटीचेर, ती कंप्लेनीची कॉपी हांगा अजून कोणाकूच पावना. टोटली वन सायडेड आयकून मामलेदारान सस्पेंड केल्या कमिटी एका म्हयन्या भितर. ताच्या पयलीं 17 तारखेक एक हियरींग आशिल्लें, 22 तारखेक एक हियरींग आशिल्लें. ते थंय गेल्ले एडवोकेट तांबा आशिल्ले, अपियर जाल्ले, पूण मामलेदार बसूंक नाशिल्लो आनी डिक्लाय करपाक तांकां मेळूंक ना. सो ऑल टुगेदर पळोवंक गेले जाल्यार रायट फ्रॉम डे वन आज मेरेन मामलेदारान एकूय ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिवंक ना, कमिटीक दिवंक ना आनी डायरेक्ट सस्पेंड केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आनीक 2 खण ब्लॉक सुरू करपाक खण खात्यान परवानगी दिल्या. खण ब्लॉक जिकिल्ल्या बांदेकर कंपनीक शिरगांवां जाल्यार GSW स्टिलाक कुडणेचो खण ब्लॉक सुरू करपाक खण खात्यान मान्यताय दिल्या. हे दोनूय ब्लॉक बेगीनूच सुरवात जातली म्हूण खण खात्यान म्हायती दिल्या. प्रदूषणाच्या चपक्यांत आडकिल्ल्या अस्नोडेच्या पार न्हंयत आतां पावसाच्या कोयराची समस्या उप्रासल्या. पावसान व्हांवून आयिल्लो कोयर न्हंयत आडकून पडला. ताका लागून न्हंयचेर प्रदूषणाचें संकट वाडलां. दिवचलच्या मुळगांव आनी शिरगांव गांवा सयत बार्देश तालुक्याक जोडपी अस्नोडेची पार न्हंय दिसान दीस प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकत आसा. आतां तर हे न्हंयेचेर कोयराचे आनीक संकश्ट आयिल्ले आसा. आनी हे संकश्ट म्हळ्यार पावसांत व्हांवून आयिल्लो व्हडा प्रमाणांत कोयर सध्या हे न्हंयेत वचत थंय अडकून पडिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. अस्नोडेच्या पुलाचे दोनूय वाटेन आशिल्ल्या बांदाक तर व्हडा प्रमाणांत कोयर अडकून पडिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. ह्या कोयरांत झाडाच्यो खांदयो, तोडां आनी हेर कोयराचो आस्पाव आसा. वेळारूच जर हो कोयर काडून न्हंय नितळ केली ना जाल्यार फुडाराक गंभीर समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. आतां पळोवचें पडटलें हे समस्ये कडेन थळावी पंचायत वा हेर सरकारी यंत्रणा कितल्या गंभीरतायेन पळयता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुंकळे सोसेदादीच्या जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या चायना वॉलाच्या विशयान मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपाची गरज आशिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी तशेंच कुंकळेचो आमदार युरी आलेमांव सांगता. मजगतीं ही राखणे वणत बांदपा विशीं आपणे अध्यक्षाची भेट घेतिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्र्यान केल्लो. पूण अध्यक्ष शाबा देसाय हाणें मुख्यमंत्र्याचो दावो फटीचो आशिल्ल्याचे स्पश्ट केल्ले. हे फाटभुंयेर युरी उलयलो. कुंकळे सोसेदादीच्या जमनीचेर चलपी बेकायदेशीर कारभारांक मुख्यमंत्रीच जापसालदार आशिल्ल्याची टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान केल्या. कुंकळे सोसेदादीच्या जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन राखणेवणत बांदपा विशीं आपणे अध्यक्षाची भेट घेतिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्र्यान केल्लो खरो, पूण आपल्याक मुख्यमंत्री मेळूंकूच नाशिल्ल्याचें खुद्द सोसेदाद एग्रिकोला दोस्त ते कुंकळेचो अध्यक्ष शाबा देसाय हांणी स्पश्ट केल्लें. मुख्यमंत्र्यान ह्या बेकायदेशीर वेव्हारांचेर आळाबंद हाडपाची गरज आशिल्ल्याचें युरीचें म्हणणें. China wall and they 2 वर्सां जालीं काडल्या. After which it was stopped. Recently the collector, after I instructed, asked and they were issued again another show cause. So हे सगळे पड जाता. हे सगळे हांकां चायना वॉल बी मुखेलमंत्रीतून विचारपाक जाय. तो म्हणून लागलो सोशियालिटी कोण येयल्लो मेळपाक. मागीर तो चेअरमॅन म्हणा पण येवंक ना. दुसरे येयले वो चायनासान मनीस येयले. हे डुप्लिकेट मनीस थिंग चायनासान केन्ना डुप्लिकेट माल मेळटा. हे डुप्लिकेट मनीस येयले थिंगा ग्रेट वॉल ऑफ चायना थिंगा हांवूय गेला. हांवें चोयला ग्रेट वॉल पण हिंगा हेच्या ऑल वॉल शेतांक आयला. This expansion needs to be stopped. I think that absolutely the chief minister needs to look into this illegality. I spoke yesterday on the Kungolim Industrial. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जायत आसा. बाजारात नाल्लाची शॉर्टेज पळयत जाल्यार भर चवथी वेळार नाल्ल 100 रुपयांचेर पावपाक शकता, तशेंच संकेतूय विक्रेत्यांनी दिल्यात. सध्या नाल्लाच्या पिकांत जवळपास 40% घट जाल्या असो अदमास आसा. जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लांक धार्मीक महत्वय आसा, मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान ग्राहकां मदीं नाराजी पातळ्या. बाजारात नाल्लांचे दर आयकतकीच ग्राहकांच्या कपलार आटयो पडपाक लागल्यात. नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपया अशी वाड जाल्या. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकाचेर परिणाम जाला. तातूंत रानटी जनावरांचो उपद्रवूय वाडला. बदलत्या हवामानाचेर नाल्लांच्या पिकाचो फुडार निभून आसा. पण म्हारग कित्याक ना चवथीक कशें कितें आसतलें वता बरें. एक सांग पळय, नाल्ल भरपूर म्हारग जाल्लो कित्याक लागून? 40% नाल्ल माड मेल्ले आसलो पाहिजे म्हणून त्या खातीर नाल्लाची वाड आनी आतां परत हे मुगाच्या टोयऱ्याक लागून माडांची चड वाड जाता आनी 1000 केजी येयल्या म्हणून त्या खातीर नाल्लांक चड म्हारग जाता. आनी आतां आनी पळय 8 दिसान 10 रुपया आनी वाडपाक येता नाल्लाचेर. चवथी कडेन नाल्ल कसो आसतलो? आतां 100 रुपया नाल्ल जाला उठे. न्हू बाकी हे नॉर्मल नाल्ल 50-70 तो 60 आनी येतो 20-25-30 म्हणजे चवथी कडेन वाडटले. आनी वाडटा आनी हे 8 दिसान 10 रुपया वाडपाचें जाता. माडांक नाल्लूच कमी आहा. माडांक नाल्ल कमी आसा. माड आतां 40% नाल्ल माड मेले. तुमकां बाजारान गिरायक बी आहा तशें? कित्याक तशें ना पण लोक बारीकूच नाल्ल सोदता न्हू, मोठे नाल्ल सोदून म्हारग ना. पळय आतां ते नाल्ल म्हारग आसात बाजारान कित्याक लागून? म्हणजे माडांक आतां कामूय करिना न्हू. काम केलें नाल्ल जालें समज जाल्यार ती शेती दवरिना करता. तेका लागून आतां लोक माडांक कामूय करिना. आणि म्हाका एक सांग पळय, म्हणजे शेती सगळ्याक जाल्ली आहा. सगळ्याक गेले म्हणजे पयलींच झडयता. पयलीं ल्हान कोणे आसता आतां हे म्हणजे नाल्लूय कमी आहा लागवडी. लागवडी नाल्ल कमी आसा. लोक काम करिना न्हू. काम करिना म्हणून नाल्ल कमी करून फायदो काय ना. चवथीक कशें कितें आसता वता? चवथीक भरपूर जातले. म्हाका तो विचारचे चवथीक व्हरून म्हारग कर. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सत्तरी मालांतल्या शेतकार सेवा सहकारी संस्थेचो अध्यक्ष अनिल काटकर हांचे आड कांय दिसां आदीं दाखल केल्लो अविस्वास थाराव भोवमतान संमत जालो. अनिल काटकर अध्यक्षपदाचेर आसतना संस्थेच्या हेर पदाधिकाऱ्यांक विस्वासान घेनासलो. पयलींच्या कामगारांक कमी पगार जाल्ल्यान नव्यान नेमिल्ल्या कामगारांक चड पगार दिवप, तशेंच हेर कारणांक लागून 6 वांगड्यांनी अध्यक्षा आड अविस्वास थाराव दाखल केल्ल्याची माहिती उपाध्यक्ष सगुण वाडकर हांणी सांगले. अविश्वास ठरावाचेर हे आसलेले योजी दाखोवपाचे तेन्ना आमचे तेंच्यांनी सगळे फॉर्मेलिटी कितें आहा ती केले आनी त्या प्रमाणे ह्या मिटिंगेक आमचे सायडीन 6 वोट केले. एकट्यान वोट करूंक ना, 2 जाण एटेंड रावले. तेन्ना म्हाका म्हणजे आनी मेन सांगपाचें कितें जाल्यार जो आदलो चेअरमन आसलो तो आमकां विश्वासान घेयनासलो. आनी आमचे हांगासर कामदार आहा, खुबशे कामदार पयलींचे, तेंचे सदांच आमचे कडेन कंप्लेन आसताल्यो की आमचे पेमेंट सारके करिना, आदल्या लोकांक पेमेंट सारको ना आनी आतां नवे घेता पळय तांकां आमच्याकून सुवेत दिता. अश्यो खुबश्यो गजाली तेज्यो आसल्यो आनी तेका लागून आनी आमचे हेज्या सोसायटीच्या कामाच्या बाबतींत म्हणजे सविस्तर अशें कितें आमकां तेणी हें दिवंक ना. आनी तेका लागून आमचें अशें हें जालें की हो सारकें आमचे विश्वास दवरना तेन्ना आमकां कितें तरी करचें पडटलें आनी तेका लागून हो विश्वास ठेवला. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपूर